आज आम्ही डिचोली जे ओल्ड पोलीस स्टेशन आसा त्या भागान आसात आणि आज तुम्ही पळयता आसतले म्हणजे फाटल्यान की ह्या पोलीस स्टेशन ओल्ड जुने पोलीस स्टेशन नवीन जागेन उडून बरेच दीस जाले आणि हो जागो आसा तो ॲडमिनिस्ट्रेटीव ऑफिस करप हें जवळ जवळ 2012 सालान थंय जाल्लें. तेन्ना म्हणजे जेन्ना आमचे तेन्नाचे मुख्यमंत्री आमचे मनोहरभाई पर्रीकर आयिल्ले आणि तांच्यांनी हो जी जागा पळयल्ली जागेची पाहणी केली आणि तांच्यांनी तेन्ना ठरयल्लें की हांगासर हे पोलीस स्टेशन ओल्ड पोलीस स्टेशन थंय ह्या जाग्यार एक नवी बरी बिल्डींग ॲडमिनिस्ट्रेशन बिल्डींग जावपाची त्यांनी तेन्ना ठरयल्लें आणि तेन्ना इतलो पर्यंत प्रोसिजर जालो की हांव तेन्ना उपनगराध्यक्ष आसलो आणि जें कितें आसलें म्हणजे खंयचें जें कितें करपाचें खातीर म्हाका तेंच्यान भाईच्या ऑफिसांतल्यान हे येताल्यो ऑर्डर येताल्यो तर आमी इतलो पर्यंत पावले की ह्या जागेची सॉयल टेस्टिंग म्हणजे तेन्ना 2012 सालान इवन सॉयल टेस्टिंग सुद्दां ह्या जागेची जाल्ली आसा म्हणजे राज्या खातीर आणि मुंबयचो कन्सल्टंट आसलो. ताच्या नंतर मागीर ह्या आतां कितें जालें म्हाका खबर ना पूण एक म्हज्या कानार एक कळ्ळें की फुडलो भाग आसा तो खूब जुनो भाग पुरातन कालीन असं कोणी तरी ऑब्जेक्शन हाडलें ताचेर तो हे करचो न्ही म्हणून तेन्ना मदीं ताचेर कितें जालें हें जालें की तो तेचेर विचार करप जालें. ताच्या नंतर त्या काळान सुद्दां जे हे असले म्हणजे आमदार आयिल्ले तांच्यांनी म्हाका दिसता काय तरी प्रयत्न केला खबर ना पूण तब्बल 13 वर्सांनी आज ह्या हाका म्हणजे खरोखरच म्हणजे जे कार्य करपाक सोदताले ताचे फलश्रूत जाल्ले आनी कारवाय सुरू जाल्ली आसा. हालींच डॉक्टर प्रमोद सावंत येवन तशेंच दिवचोचे आमदार डॉक्टर शेट्ये आनी प्रेमीन हांच्यांनी येवन ह्या भागाची पाहणी केल्ली आसा आणि तांच्यांनी आतां म्हणजे जो आता फुडाकार घेतला तो म्हाका खरोखरच आनंद जाता की आयज दिवचलेन ह्या वास्तू म्हणजे तो जागो खंयच म्हणजे सेंट्रल हार्ट ऑफ म्हणजे बिचोलीच्या हार्ट ऑफ ना हे खंयच इतलो जागो खंयच मेळचो ना. ह्या जागेन कला भवन आनी ॲडमिनिस्ट्रेटीव बिल्डींग जाता हे खरोखरच दिवचलकारा खातीर एक गौरवास्पद हें आसा. कित्याक सांग हालींच्या ह्या म्हाका 10 वर्सांनी हांगा दिवचले तसो पळोवंक गेलो जाल्यार व्हडलो डेवलपमेंट जावंक ना. हो डेवलपमेंट जाता खरोखर दिवचलकाराचो अभिमान आसा. आणि त्याच बरोबर म्हणजे 2022 जेन्ना डॉक्टर शेट्टी हांगा निवडून आयलो तेन्ना त्या दिसा पासून दोतोराच्या फाटल्यान आसा आनी दोतोराक हांव सतत जाणीव करून दिता की 2012 सालान मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर आयलो आनी तांच्यांनी हे पळयलो त्या दिसा पासून हांव म्हणजे डॉक्टर शेट्टी फाटल्यान लागलो आसा आनी तांच्यांनी तो हो प्रोसिजर फुडें आसलो फुडें घेवपाची फायल आसली ऑलरेडी जाल्ली हाचे सगळें टेंडर जावपाचें उलयता सगळें जाल्लें पूण ते कित्याक उलयता खबर ना पूण डॉक्टरान लागून थोडे आमी ताका चेंजीस करपाक लायले त्या प्रमाणे म्हणजे कला भवन आमकां जाय आसला ते कित्याक तो आसलो भितर हे करचो बाकी सिनियर सिटीजना खातीर आनी खुबशे म्हणजे ज्यो बऱ्योचश्यो सिटीजन दोतोरा कडेन दवरून त्यो आमी केल्या उपरांत इवन आमी आतां ज्या जागेचेर आसा ही जागा आसा ही कोटेश्वर मंदीर आसा हे कोटेश्वर मंदीर सुद्दां ते जेन्ना पयलींच्या प्लानान मातशें म्हणजे वेवस्था नासली बरोबर वेवस्था करची दोतोरान लक्ष घातलें त्या जो प्लान आयलो त्या प्लानान लक्ष घातलें आनी हें जें मंदीर आसा कोटेश्वर मंदीर आसा ताचें सुद्दां हातूंत जें सौंदर्यीकरण करप बरें हें करप हें सुद्दां भितर दोतोरान हें केल्लें आसा. ताका लागून हांव म्हाका दिसता ह्या कोटेश्वराची इच्छा आसली की आतां ह्या हितून जावपाची हांव खरोखरच हांव डॉक्टर आमचे मुख्यमंत्री सावंत आणि डॉक्टर शेट्ये यांचे अभिनंदन करता आणि हो जो वास्तू जातली त्या वास्तूचे एक तेन्नाचे मुख्यमंत्री म्हणजे मनोहर पर्रीकरांचे जे स्वप्न आसले ते स्वप्नपूर्ती जातली त्या बद्दल हांव खरोखरच धन्यवाद. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.